न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा गोंयांत खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमचे डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। सगळ्या गोंयकारां खातीर एक म्हत्वाची खुश खबर म्हटल्यार जाता। गोंयान वंदे भारत जी रेल्वे आसा तेच धर्तरेचेर सुपर फास्ट रेल्वे सुरू करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा। पेडणे ते काणकोण मेरेन सुरवातीच्या पावंड्यार आनी उपरांत सिंधुदुर्ग ते कारवार हे मार्ग जोडटले। तशेंच पणजेची जी गोंयची जी म्हत्वाची शारां आसात म्हटल्यार फोंडे ते पणजे, मडगांव ते पणजे ही शारां ह्या रेल्वे मार्गान जोडटले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयच्या रस्त्यांचेर जो येरादारीचो ताण वाडिल्लो आसा तो कमी करपा खातीर रेल्वे येरादारी सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। ते भायर गोंयान कोंकण रेल्वे मार्गाचेर आनीक 3 रेल्वे स्टेशनां जावपाची आसात। एक म्हटल्यार मया, दुसरें आहा तें सारजोरा आनीक एक रेल्वे स्टेशन सुरू कोंकण रेल्वे बांदतले। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की भाजपा प्रवेशा विशीं लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक जेन्ना विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की आपूण दारा भायर आसा, घरा भायर न्ही। शिंगाक शिंग आपटले म्हणून आपूण दारा भायर रावपच पसंत केलें। भाजपा प्रवेशा विशीं नक्की कांय ताणें सांगिल्लें ना। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांत सरान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार ट्रक धनी संघटनेन आंदोलन फाटीं घेतिल्ल्यान दिवचले वेदांता खाणी वयली मिनाची येरादारी आज परतून सुरू जाली। हायटेक ट्रकांक विरोध करून थळाव्या ट्रक धन्यांनी 8 दिसां पयलीं मिनाची येरादारी बंद दवरलेली। तर फुडें या आमी आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची घडणूक। केंद्राच्या करांतल्यान राज्याचो वांटो म्हणून गोंयाक अनुवर्सा 5,490 कोटी रुपया मेळटले। हे शिवाय 523 कोटी रुपया एडिशनल म्हणून निधी मेळटलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिलेली आसा। ही एक बातमी जाली। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार ANC पंगडान आयज वागातोर वाठारान एका भाड्याच्या कुडीत धाड घाल्ली आनी 24 लाखांचो गांजो जप्त केलो। आनी ड्रग्स बाळगिल्ल्या प्रकरणांत सेबेस्टियन ह्या जर्मन नागरिकाक अटक केली। तिसरी बातमी म्हळ्यार स्मार्ट सिटीचे 35तले 26 प्रकल्प पुराय जाले आनी 31 मार्च मेरेन उरिल्ले 9 प्रकल्प पुराय जातले। तशेंच रस्त्याची जी कामां आसात ती बीन 31 मार्चा मेरेन पुराय जातले अशें स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिगीस हांणी अशी म्हायती दिलेली आसा। तर ह्यो 3 बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। उत्तेजान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार जांकां कोणाक महाकुंभ मेळा वचपाचें आसा तांकां गोंय सरकारान मडगांव ते प्रयागराज मेरेन 3 खासा रेल्वेची सुविधा केल्ली आसा। देखून 6, 13 आनी 21 फेब्रुवारी ह्यो 3 रेल्वे मडगांव ते प्रयागराज मेरेन वयतल्यो। सरकार फक्त पुराय रेल्वे प्रवासाचो खर्च दितले खंय, हेर खर्च प्रवाशांक करचो पडटलो अशें समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगिल्लें आसा। फुडें आमचे न्यूज एंकर समिधा कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। रोमी कोंकणीक राजभास म्हणून मान्यताय दिवची अशी मागणी करीत आज ग्लोबल कोंकणी फोरमान आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें। जाल्यार रोमी कोंकणीक देवनागरी सारको अधिकृत दर्जो जर दिलो ना जाल्यार कोर्टात वतले अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्ली आसा। ही जी बातमी आसा तुमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। ह्यो ज्यो आमच्यो सब एडिटर्स एंकर्स तशें रिपोर्टर्सांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात त्यो 7 वरांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकात। तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात। कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव ऐश्वर्या केरकार।
न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.